सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगल्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयचे मिसाची मांडावळ करता सान जुजेबाद समुदाय डॉमिनोस सायड आल्त दाबोली ह्या समुदायांतल्या दर एका गोरब्याचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया खरीत भाशेन आमची हेर सगली मागणी आमी देवा मुखार दवरुया आमचेच पासत आमच्या गोराब्यां पासत आमच्या राज्या पासत आमच्या देशा पासत आनी हे संवसाराचे शांती पासत खरीत भाशेन आयच्या दिसाक तावन आमी सुरू करता जी परिशद जावपाची आसा बिस्पांची रोमा शारान तांचे पासत मागूंक ही परिशद आमचे पवित्र सभेन फावो तो बदल हाडपाक आनीक नवसरणी हाडपाक उपकारूंक जितलेय जाण ह्या परिशदेन वांटो घेतले त्या सगल्यांचेर देवान आपलो पवित्र आत्मो पाठोवंक आमी खरीत भाशेन मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बो करून जीं कोण बरीं नात आपणा पासत मागूंक लायला जीं कश्टवतात जीं तांची सेवा करतात तांकां सगल्यांक देवाची पेकोवणी फावो कर म्हूण मागुया आयज सायबिणीची भेट आमच्या फिरगोशेन ह्या गोराब्यांनी जाता दाबोली रोलंड कुलासो नाकेली एंड्रू मिस्किता इग्रेजा आर्थर फेर्नांडीस पेंटा एलिस्टर फेर्नांडीस रेजिना मुंदी जुजे डिसुजा आल्तो चिकाली सालुझीन आल्बुकेर बिहाइंड NSD सरिता क्रास्टो आल्तो दाबोली टीना सल्दाना ह्या गोराब्यांचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं प्रितीच्यानो आयज साद्या कालाचो 25वो आयतार आनी आयचो हो आयतार आमच्या गोंय दामाच्या महादोम प्रांताक लुकनाच्या मोन्यापणान खातीर भेटयलोलो लुकीक भावा भयणी कोण लुकीक भावा भयणी जावन आसात जे जाणें पवित्र स्नान घेतला आनी पवित्र स्नान वरवीं जेजूच्या 3 मुन्यारपणांत आमकां वांटो मेळ्ळा पूण ती यादनीक न्हय दुसऱ्या उतरांनी यादनिकांक भायर येवन आमी सोगलीं म्हणटोच आयज पवित्र सभा आमच्या लुकिकांच्या केरीत आपोवणे समरापतात लुकिकाच्या आपोवणे कसले जेजूचे पाटलावदार कशी राजकीय मोलार समाजीक मोलार शिक्षणीक मोलार केल्ल्या मैदानार आमच्या वावराच्या जाग्यार आनी वेता थंय जेजूक परगोट करपाची अशें आमी केल्ले देखून ह्या पवित्र बलिदानांत देवाक आर्गां दिवया आनी वेता थंय जेजूक परगोट करूंक आमकां गोट कोर म्हूण मागुया भाव भयणीनो आतां सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां तशें आयचो आयतार लौकिकांच्या मुणयारपणाक भेटयलेलो आयतार ले अपोस्टलेट आनी लौकीक म्हणल्यार कोण यादनिकांक सोडून हेर सगलीं लौकीक गेल्ल्या आयताराक आमी यादनिकी आपोवण्याक वो देव आपोवण्याचो आयतार मनयला जाल्यार हो आयचो आयतार किरीत भाशेन तुमचें आपोवणें जी कोण यादनीक जायनात माद्री जायनात किरीत भाशेन तुमचें आपोवणें ह्या संवसारांत देवाक आर्गां दिवया
आनी लौकिकांक अशीं ले पीपल अशीं तुमी पवित्र सभेन आनी ह्या समाजान कितें करता तें तुमच्या मनान हाडात, देवाक आर्गां दियात आनी चुकी आसात तांचें बोगसणें मागात. सर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोदून काड. जेजू, तुजी पाटलावदारां आमी, पूण आमी तुका सोदूंक विसरल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर. म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हणल्यार फायदो. जेजू, तूं आमचो सोडवणदार म्हूण संवसाराक गोवाय दिवंक आमी चुकल्या. आमकां बोगोस. क्रिस्ता काकुतकोर. तुमी म्हज्या मोळ्यान वचात. बापा, तुवें आमकां एकल्याक दिलाय तो वावर करूंक आमी बेसारमाय केल्या. पवित्र सभेन आमकां कांयच वावर ना म्हूण चिंतून आमी बेकार रावल्या. आमकां बोगोस. सोम्या काकुतकोर. सर्पद्विदार देव आमची काकुतकोर, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, पवित्र समृतीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायले. तुज्यो आज्ञा पाडून सासणाच्या जिविताक पावूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सोरेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोडून काड. तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. खोट्या मनशांक
आपली वाट सांडची आनी वायट मनशां आपली चिंतनां सोडची. ताणें सर्वेस्पराशी परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. ताणें आमच्या देवाशी येवचें, कित्याक तो ताका भरपूर बोगसोणें दितलो. कित्याक म्हजी चिंतनां तुमची चिंतनां न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय म्हणटा सर्वेस्पर. जितले मोलोक पृथ्वे परस उंच आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटां परस आनी म्हजी चिंतनां तुमच्या चिंतनां परस उंच. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो आपणाक कुलो मारतल्या सोमेस्तांक. सर्वेस्पर सोदां लागीं आसा. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर सोदां लागीं आसा. दिसान दीस तुका दिनवासता आनी तांबोन आसतना तुज्या नांवाची स्तुती करता. सर्वेस्पर कितलो तोर आनी वोदनीवंत. ताचे तोरायेचो ताव घेवन वचो. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर सोदां लागीं आसा. सर्वेस्पर कितलो कोनवालो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट कोन चोडटा तसलो न्हय, तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोचणांक कितलो माये मोगाचो. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर सोदां लागीं आसा. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक कोऱ्या मोनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सोदां लागीं आसा. जबाब. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक सर्वेस्पर सोदां लागीं आसा. भागिवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, हांव मरूं वो जिवो आसूं सोदांच आनी अदीक करून आतां सगल्या बोलान क्रिस्ताक म्हजे कुडींत महिमा मेळटली. खरेंच म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हणल्यार फायदो. अशें आसतना जिवन म्हजें अदीक फायद्याचें काम करूंक जाता जाल्यार हांवें कितें वितून काडचें तें म्हाका समजना. दोनूय वाटांनी हांव ओडून वेता. एके वाटेन बेगीन हें जिवीत सोंपून क्रिस्ताशी आसूंक हांव आशेतां आनी हें एकदम अदीक बरें. पूण दुसरे वाटेन हांव आजून जिवो उरोंक तुमचे पासत अदीक गरजेचें. कितेंय जावं जेजूच्या शुभ वर्तमाना पोरमणें जियात. देवाचें उतोरें. उद्गार. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
जेसून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. सुर्गीचें राज अशें. एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या दाकाच्या मळ्यान काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करूंक वावराड्या लागीं कबलात करून ताणें तांकां आपल्या मळ्यान धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिंट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखले आनी म्हणलें, तुमी म्हज्या मळ्यान वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावटी भायर सरलो आनी दुसरे बेश्टे उबे आसुल्ले ताका मेळ्ळे. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? ताणें जबाब दिलो, आमकां कोणेंच वावराक लावंक नात देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी सगळे म्हज्या मळ्यान वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुगदोमाक म्हणलें, वावराड्यांक आपय आनी निमाण्या तावन सुरू करून पयल्याक पर्यंत दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले आनी जण एकल्याक 3 रुपये मेळ्ळे. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटले म्हूण समजले, पूण तांकांय जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 1 तासभर काम केलां, तरी आख्ख्या दिसाचो भार आनी उणेत घेतलेल्या आमकां आनी तांकां तुवें एकेच तरेन लेखले. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका अनीत करूंक ना, तर 1 दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन कबलात केली नाय. तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशेंच ह्या निमाण्याकूय दिवंक म्हाका खुशी, तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूं नजो. वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो. हेच परी निमाणी ती पयलीं जातली आनी पयलीं ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ परतो मान्ये. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज कसलो दीस कोणा पासत भेटयलेलो? लौकिका पासत, तुमचे पासत भेटयलेलो आयतार. आनी आमच्या मनान आसा तुमी आनी लौकीक कशी तुमकां पवित्र सभेन वावर आसा. आयज जेन्ना हो आयतार आमी मनयता आनी लौकिकां पासत मागता, लौकिकांचें बरेपण, लौकिकांचो वावर आमी परगट्टा, शाबासकी दिता, तेन्ना भाव भयणीनो आमी जण एकल्यान आयज नियाळपाची गरज आसा. हांव लौकीक आनी लौकीक कसो म्हजो वावर आमचे फिरगोजेन वा आमच्या पवित्र सभेन कितें, लौकीक कसो म्हजो वावर ह्या समाजान कितें. जाल्यार सुरवातेकूच भाव भयणीनो लौकिकांचो वावर कितें, वो लौकीक म्हणल्यार कोण, पवित्र सभा हाचे विशीं कितें शिकयता तें तुमचे मुखार मातशें वाचपाक सोदता. वातिकान दुसरे विश्व सभेन, वॅटिकन सेकंड कावन्सल, लुमेन जेन्सियम म्हूण एक दाखलो काडलो. आनीक ते परिशदेन सगळें आख्ख्या संवसाराक आमच्या भावार्था विशीं कितें जाता ताचेर जायती भासाभास जाली. आनी ती भासाभास जाल्या उपरांत हो दाखलो काडलो. तातूंत लौकिकां विशीं लुमेन जेन्सियम अशें म्हणटा, लौकीक भावार्थी समाजीक मळार आपलें आपोवणें जियेतात आनी संवसारांतल्यो वस्तू देवाचे मांडावळी प्रमाणे मांडून हाडून देवाचें राज बांदून हाडटात. भाव भयणीनो, देवाचें राज बांदून हाडपाचें काम कोणाचें? देवाचें राज बांदून हाडपाचें काम आमचें सगल्यांचें, याज्ञिकांचें, लौकिकांचें, आमी बाराबर मेळून, धार्मिकांचें बाराबर मेळून आमी देवाचें राज बांदून हाडटा. पूण खेरीत जागो लौकिकांक म्हणजे तुमकां आसा, पवित्र सभा मानून घेता, पवित्र सभा शिकयता. लुमेन जेन्सियम हातूंत जरी तर हीं उतरां म्हणल्यार जाल्यार आनीक एक इव्हेंचेली नुन्सियान्दी, तातूंत अशें बरयल्लें आसा,
जेजूक परगोटपाचो लौकीक भावा भयणीचो खेरीत वावर राजकरणीक मळार, समाजीक मळार, आर्थीक मळार, संस्कृतीक मळार, विज्ञानीक मळार आनी संपर्क साधनाच्या मळार खेळा मैदानार खेळटा आसतना आमी जेजूक परगोट करूंक जाय. राजकारणान मिसळ जावन जेजूची मुल्यां आनी आमी थंय शिपडावंक जाय. आमच्या कुटुंबांनी भुरग्यांक बरे देखीचे नमुणे जावन देवाचें राज आमी बांदूंक जाय. हो जावन आसा आमचो लौकिकांचो वावर. इव्हेंजली नुन्सियांदी पवित्र सभेचो आनीक एक दाखलो सांगता. तशेंच आनिकूय दाखले बरयल्ले आसात लौकिकांच्या वावरा विशीं, लौकिकाच्या बरेपणा विशीं. तर हें सगळें कित्याक? एकूच कारण, देवाचें राज बांदून हाडूंक. आनी देवाचें राज बांदून हाडपाक तुमकां लौकिकांक हें खेरीत आपोवणें दिल्लें आसा. भाव भयणीनो, आयज देवाचें उतर आमचे लागीं हे वाटेन उलयता. आयज इजायास प्रवादेच्या पुस्तकान आमकां मेळ्ळां, सर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोदून काड आनी तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मार. देव आमच्या मागण्यांक कान दिनासतना वो जाप दिनासतना केन्नाच रावना. अशें म्हणटात, तूं माग, तूं उलय, देव जबाब दितलोच. थोडे पावटी वय, थोडे पावटी ना, थोडे पावटी मातसो राव. देव जरी तर आमकां जबाब दिता जाल्यार एक जबाब आमकां सारको सांगला. आयच्या पयल्या वाचपान जशें देवान सांगलें, तुमचें चिंतना म्हजें चिंतना न्हय आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटो न्हय. जायते पावटी देव कितें करता हें देवाचें राज बांदूंक ह्या संवसारांत समजूंक मातशें अवघड जाता. थोडे पावटी तें आपणावंक अवघड जाता. आनी आमकां जेन्ना वस्तू समजना तेन्ना थोडे पावटी आमी कडेन रागार जाता, देवाचेर शीण करता. वो जायते पावटी आमी वावर करपाचोच सोडटा. आमकां नाकाच, भानगड्योच नाका, कुशीन राव, ओगीच राव, आमकां पडलेलें ना. आनी कोण आसात तांकां करूं, पाद्री आसात तांकां करूं, याज्ञीक आसात तांकां करूं, धार्मीक आसात तांकां करूं, आमकां नाका. भाव भयणीनो, जरी तर लुमेन जेन्स्यूम लौकीक भावार्थ्यांक समाजीक मळार आपलें काम करून देवाचे मांडावळी प्रमाणे मांडून हाडूंक आपयता जाल्यार आयज आमच्या समाजान, आयज आमचे भोंवतणी, आयज आमच्या संवसारान जे इतले प्रश्न आसात, कित्याक आसात म्हणूंक जाता काय? आयज आमच्या समाजान, आमी ज्या समाजान जियेता, आमच्या भारतान, इंडियेन, आमच्या गोंयान सगळ्यान व्हडले प्रश्न खंयचे आसात? तुमी लौकिकां कशीं दोळे उगडे करून सगळें पडयतात, दिसती पडटा. सगळ्यान व्हडलो प्रश्न आयज खंयचो आसा? ह्या दिसांनी आमकां दिसता ते भाशेन कम्युनल डिसहार्मनी, धर्मभेद, हें व्हडलें प्रॉब्लम अशें दिसता. पूण भाव भयणीनो, हे धर्मभेद म्हणटा तो क्रिएट केल्लो, तो प्रॉब्लम न्हू आमचो. खरेपणी तो प्रॉब्लम न्हू. पूण आमचें एटेन्शन डायवर्ट करपाक कडेन हो धर्मभेद केल्लो आसा. गुगल मारून पळयात, हांवें पळयलां. सगळ्याहून व्हडलो प्रश्न जो आमच्या भारताक आसा तो म्हणल्यार बेकारपण, अनएम्प्लॉयमेंट. आयचें शुभ वर्तमान हे बेकारपणाचेर उलयता. हें बेकारपण आसा, अनएम्प्लॉयमेंट आसा, तें सगळ्याहून व्हडलें पयलें आहा. आनी दुसरें आसा रोखडें करप्शन, भ्रश्टाचार. जरी तर हे दोन मुखेल मुद्दे आयज आमच्या समाजाक, संवसारान, ज्या संवसारान तुमी जियेतात ताका सतायता जाल्यार खंय तरी कितें तरी बिगडलेलें आसा. जाल्यार कितें बिगडलेलें आसा? जशें लुमेन जेन्स्यूमान सांगलां, ही मांडावळ देवाचे मांडावळी प्रमाणे मांडून हाडूंक तुमकां जरी तर दिल्लें आसा जाल्यार खंय तरी ही मांडावळ भाव भयणीनो हाल्लेली आसा. ही मांडावळ करचे बदले की मांडावळ मोडून उडयल्ली आसा. जरी तर देवाचे येवजणे प्रमाणे ही मांडावळ मांडून हाडलेली जाल्यार घडये अनएम्प्लॉयमेंट आसचो नासलो इतलो. घडये हें करप्शन, भ्रश्टाचार इतलो आसचो नासलो. आनी ह्यो वस्तू लिपोवपाक भो करून हे अनएम्प्लॉयमेंट जो आमचे भोंवतणी आसा, आयज जरी तर आमी फिगर्स काडून पळयले जाल्यार आयच्या जुलायाच्या 2023 जो आंकडो आमकां मेळटा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया इज 7.95%. 7.95% म्हणल्यार जायती व्हडली, 8% अशी जाली. 2022 वर्साक 8चेर आसलेली, आतां मातशें देंवल्या, चड देंवूंक ना.
10 वर्सां आदीं 4चेर आसलेली 4%, 4%, जाल्यार आयज ती 8%चेर पावलेली आसा. म्हणजे बेकारपण वाडत आसा. हाचे मुखार कितें जायत, हे जे आंकडे दिल्ले आसात सेंटर फॉर मॉनिटरींग इंडियन इकॉनॉमी, ते म्हणटात हेच्याहून मुखार आनिकूय वाडटली. जाल्यार कित्याक वाडटा? शुभ वर्तमानान भाव भयणीनो, हे जे कोण वावराडी असले ते काम सोदूंक वचूंक ना. आयज आमचे लागीं तरणाटे आसात, डिग्री जोडलेली आसात, वावर सोदूंक वयतात, इंटरव्यू दितात, इन्फ्लुएन्स मारतात, पांयां पडटात तांची आवय बापूय आसा ती जॉब दी. आनी जे कोण मातशे इल्लेशे नामनेच्या जाग्याचेर आसात वो थोडेशे पोजिशन्स घेवन आसात, तांकां सांगतात मातशें जाता जाल्यार म्हज्या बाबाक काम दी, म्हजे बायेक कामाक लाय, शिकलां इतलें. काम सोदपाक भोंवतात पूण काम मेळना. शुभ वर्तमानान हे काम सोदूंक भोंवनासले, पूण हो भाटकार आपूण गेल्लो तांकां सोदपाक, आनी गेला तेन्ना ताकाय मेळ्ळ्यात बेकार आसात ते. आनी ताणें प्रश्नूय केला, तुमी हांगासर बेस्तेच कित्याक आसात, बेकार कित्याक आसात? जाबाब सादो, आमकां कोणेंच कामाक लावंक ना. म्हणटच एम्प्लॉयमेंट म्हणटा तो, एम्प्लॉयमेंट जातलो जाल्यार कोणें तरी कामाक लावपाक जाय. वो आयच्या संदर्भान आयज एंटरप्रेन्योरशीप एक एकलो आपणाचोच वावर करून घेता आनी दुसऱ्यांकूय कामाक लायता. काय बरी वस्त. आयचे तरणाटे हे शिकतात करपाक. जें कितें आपणे डिग्री घेतल्या ती बेस्तीच लावून दवरपाक आनी जॉब दी म्हणून भीक मागूंक भोंवपाक न्हय, पूण आपणाच्या बोडान आपणाचो वावर तयार करपाक, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. कालच्या दिसाक तरणाट्यां लागीं हांव उलयतालो आनी हांवें हो प्रश्न विचारलेलो, कित्याक आसा अनएम्प्लॉयमेंट इतलो? जाल्यार तांतले एकल्यान म्हणलें, सरकाराच्यान आमकां जॉब दिवपाक जायना. गव्हर्मेंट कॅनॉट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट. भाव भयणीन, हो एम्प्लॉयमेंट म्हणटा तो सरकार क्रिएट करना. जरूय एलिसांव येता तेन्ना ते मागीर बोवाळ मारतले जॉब क्रिएशनाचेर, चड व्हडलें जातलें उलोवप, आनी तें उलोवप मागीर आनीक 5 वर्सांनी परतून येतलें. मोदें कांयच कडेन जावचें ना. पूण हो जॉब म्हणटा तो क्रिएशन सरकार करिना, सरकाराच्या हातान कांयच ना. आमची इकॉनॉमी आसा, आमचे आर्थीक मळार, जशें आमी आयकलां आमकां इव्हेंजली नुन्सियांदी तशेंच लुमेन जेन्सियूम सांगता, आर्थीक मळार आमकां काम आसा लौकिकांक. जाल्यार ही आमची इकॉनॉमीक ग्रोथ म्हणलेलो आसा, तो जरी तर इकॉनॉमीक ग्रोथ जायना जाल्यार एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट आनिकूय वाडटा. सद्याक घडये आमकां हेच परिस्थितीन आमकां दिसती पडटा. आमचो इकॉनॉमीक ग्रोथ आतां ह्या दिसांनी आमच्या भारतान G20 समीट जाता. G20 म्हणल्यार हे 20 आनी मातशे सुबेज देश जे इकॉनॉमिकली स्ट्रॉंग आसात, वर्ल्ड इकॉनॉमीज म्हणटा तांकां आमी. गोंयांय आयल्यात ते, मेळोन उलयतात, भासाभास करतात, कशे भाशेन हो इकॉनॉमीक ग्रोथ, आर्थीक वाड कशे भाशेन जावची आमच्या देशाची, हाचेर उलयतात. भाव भयणीनो, इतलेंय आसतना जरी तर अनएम्प्लॉयमेंट इतलो आसा जाल्यार कारण कितें? दुसरो प्रश्न आसा तो भ्रश्टाचार. आनी ह्या भ्रश्टाचारा वरवीं आमी ही आख्खी मांडावळ पाड घालून दवरलेली आसा. देखून आयज फुडें आमकां जॉब मेळना. आयचो दीस घडये लेबर डे न्हू, पूण सगळ्याहून मोठे प्रश्न आसात ते जरी तर आमी जाग्यार घालना वा तांचे विशीं आमी उलयना, समजना जाल्यार भाव भयणीनो, आमच्यान हे प्रश्न आसा ते सुटावे केन्नाच करूंक जावचे ना. बागून पावलू फिलिपकारांक चीट बरोवन सांगता, म्हाका जिवीत म्हणल्यार क्रिस्त आनी मरण म्हणल्यार फायदो. मरण फायदो कित्याक? जेन्ना हांव मरतलो तेन्ना म्हाका देवाक भेटूंक वो क्रिस्ताक भेटूंक दार उक्तें जातलें. देखून जाता तितले बेगीन क्रिस्ताक मेळूंक वचपाक जाय. ह्या पासत ताका मरण जाय. आमचे मदलीं जायतीं जाणां हेसलेंच मरण सोदतात. कित्याक? क्रिस्ताक भेटूंक आनी देवाक भेटूंक जाय म्हण न्हू, पूण ह्या संवसारान हें जें वायट आसा तें सोसूंक जायना. हो अनएम्प्लॉयमेंट सोसूंक जायना, हो भ्रश्टाचार सोसूंक जायना, हो धर्मभेद सोसूंक जायना, हे एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन सोसूंक जायना, शेजाऱ्याचीं जीं किसमिसांवां आसात तीं सोसूंक जायना, घोराब्यान भितर जियेता आसतना जे घोराब्यान एकामेकाक भायर येतात तें सोसूंक जायना. नाकाच सायबा जियोवपाक, मेल्यार ओदीक बरें. घोराबो वयर काडपाक पयशे ना, दुडू पावना, भुरग्यांक शिकोवपाक जॉब मेळना, हें सगळें पळोवन
जायतीं जाणां म्हणटा नाका जेवपाकूच नाका. तुमकां जेवपाक जाय? भाग्योन पावलो म्हणटा वय मरण म्हणल्यार फायदो, कित्याक हें सगलें नाका, बेगीन बेगीन देवाक भेटूंक मेळटलो, तरूय आसतना म्हाका जेवपाक जाय. कित्याक काम दिल्लें आसा, देवान काम दिल्लें आसा, क्रिस्तान काम दिल्लें आसा. तुमच्या फायद्या पासत हांव रावूंक सोदतां. हीं उतरां आयज भाग्योन पावलून फिलिपकारांक सांगल्या. तर भाव भयणीनो, एके वाटेन जिवीत सोंपोवन क्रिस्ताशी वचूंक, देवाशी वचूंक, जाल्यार जें काम दिल्लें आसा तें आनीक बरे भाशेन करूंक आजून जिवो उरूंक सोदता आनी आजून जिवी उरूंक गरजेचें. तर जें काम आमकां पवित्र सभेन दिल्लें आसा, जो आमचो वावर म्हूण तो आमकां दिल्लो आसा, तो जरी तर आमी करतले हांव ह्या संवसाराची मांडावळ सांबाळटले हांव, मन नाका जिवो राव. मन नाका जिवो राव म्हणल्यार घडये आमी सगळीं जिवी आसांव, आमचो मरणाचो दीस एक दीस येतलो, आमकां सिमतेरीन व्हरून पुरतले, त्या दिसाची खबर न्हू. पूण आयज जेन्ना आमी हांगासर बसून आसांव, जिवी आसांव आमी, कांय जिवे बेस्तेच पुतळे कशे उबे आसांव आनीक मरण गेल्लीं आसांव. जिविताची ही ओड आसा ती सोडलेली आसा, काम करपाचें सोडलेलें आसा. बेसारमाय, आयच्या प्राचिताचे रितीन आमी म्हणलां आमी सायबा बेसारमाय केल्या. बेसारमायेन आळसायेन जरी तर आमी जियेता, कितेंच करूंक सोदिना, कित्यान मिसळ जावंक सोदिना, जाल्यार आमी जिवी आसून बेस्तींच. आमचो पातकूर जायते फावटी म्हणटा संसार फे भोज. ह्या संवसाराचेर आमी एक पेज कसो कांयच करिना संवसाराच्या बरेपणा पासत. पूण लौकिकाचें जरी तर आपोवणें आमी मानून घेता जाल्यार हो संवसार नवो करूंक, हो संवसार बरो करूंक आनी ह्या संवसारान जियेता आसतना वेगवेगळे भाग जे आमी आतांच म्हणल्यात ते सगळे जाग्यार घालूंक, मांडावळीन घालूंक भाव भयणीनो तुमचें काम. आनी ह्या पासत हो भाटकार गेल्लो सोदूंक आपल्या मळ्यान वावर करूंक. वावराडी जाय आनी वावराडी जाय म्हूण सकाळीं फांत्यार भायर सरलेलो. आनी असलेंच घडटा, आमी जेन्ना इंटरव्यूवाक वयता, कितली सॅलरी जाय बाबा तुका, हाव मच डू यू एक्सपेक्ट, हो एक क्वेश्चन आसता इंटरव्यू जाता तेन्ना. कितें तुज्यान काम करपाक जाता, वॉट आर युअर अदर हॉबीज. तुजी डिग्री आसा तेचें चड विचारना तुका, कित्याक डिग्री दिसती पडटा, डॉक्युमेंट आसात. बिसायड्स युअर डिग्रीज, वॉट आर युअर अदर हॉबीज, वॉट आर युअर अदर स्पेशलिटीज एंड स्किल्स. तुका कसले स्किल्स आसात हें विचारता. आनी तें सगळें विचारल्या उपरांत मागीर तुजी सॅलरी कितली तुका मेळटली तें मागीर ते थारायतले. तुकाय विचारतले इतली सॅलरी पुरो, सुबेज जाय, उणी जाय. भाव भयणीनो, ह्याय भाटकारान आपल्या वावराड्यां लागीं हो कबलात केल्लो 1 दिनार आनी मदें आमकां 3 रुपये म्हणून मेळ्ळ्यात. 3 रुपये म्हणटा ते आमच्या भारताच्या परमण्यांनी दिनार म्हणटात ते आमी जाणो मिडल इस्ट. जाल्यार एकल्याक 1 दिनार मेळटलो, हो कबलात केलो आनी तांकां वावराड्यांक हाडले. पूण कबलात केल्या उपरांत हो भाटकार आपल्या लागीं आनीक जाय तो वावर आसा, जॉब आसात, पूण जॉब घेवपी नात. तरी आसतना भायर बेकार मनीस आसात, बेश्टे तिंट्याचेर बसलेले आसात, खबरो मारतात, भोंवतात. तांकां सोदूंक तो गेलो. आयज आमचे मदें नात काय अशेच बेश्टेच बेकार भोंवतात ते, आपल्या आवय बापायच्या कुस्तार जे येतात ते, वा आपल्या भाव भयणांक सतायतात ते नात काय, आहात. आनी जेन्ना हें बेकारपण वाडलेलें आसा, काम ना देखून न्हय, काम जायतें आसा ह्या संवसारान भाव भयणीनो, काम जायतें आसा करतलो जाल्यार. पूण म्हाका उमकेंच जॉब जाय, हेंच जाय, तेंच जाय, इतली उमकी सॅलरी जाय, ती मेळना जाल्यार जॉब नाका. आनी ह्याच कामाक लागून आमचे लागीं जॉब्स नात देखून आमची जायतीं भाव भयणां गोंय सोडून भायल्या परदेसान वता. भायर कसलोय वावर करपाक उपकारता, पूण हिंगा काम करपाक जावचें ना. भायर वचून कितलेय त्रास काडपाक तयार आसा. जेम पासून सारकें मेळना, न्हिदोंक सारकें मेळना जाल्यार उपकारता, जेवण सारकें जेयना जाल्यार उपकारता, घोराबो बाराबोर ना जाल्यार उपकारता. पूण हे सॅक्रिफीस करून फाटल्यान आपलो घोराबो सोडून सुसेगाद गोंयां बरो पांय वयर काडून बसतलो आसलो, मातशें भोंवतलो आसलो, हें सगळें सॅक्रिफीस करून जॉब हेच्या नांवान पयस गेल्ले आसात. आनी एके भाशेन आमचे जिविताचे व्हॅल्यूज जे आसात भाव भयणीनो, आमच्या घोराब्याचे व्हॅल्यूज आसात ते आयज खंय पावल्यात. आसात गाय, कित्याक जॉबाक लागून.
ही मांडावळ बांदून हाडपाक भाव भयणीनो जरी तर आमकां वावर दिल्लो आसा जाल्यार केन्ना आनी कितें मेळटलें आमकां. आयच्या शुभ वर्तमानान जशें आमी आयकलां, खंयच्या वेळार तूं भितर सरलो हें गरजेचें न्हू, पूण तुजो वावर कितलो मानून घेता हो भाटकार तें गरजेचें. ह्या भाटकारान सगल्यांचो वावर मानून घेतलो. फांत्या पारार आयिल्ले तांचो, 9 वरांचेर आयिल्लो तांचो, 12 आनी 3 वाजता आयलो तांचोय, आनी त्याच बरोबर फकत 1 तास 5 वरांचेर ते 6 वरांचेर काम केलां तांचोय वावर मानून घेतलो. आयज जरी तर आमकां कितेंय काम करपाक जाय एक दिसाचें जाल्यार जायते जाण आसतात, वास्को आसतात, ते टिंटे आसात तांचेर आसतात, सकाळीं वचून तांकां हाडपाक जाय. तुमी घडी केन्ना गेल्ले आसतले. कितले घेतात दिसाक? दिसवाडो कितलो? 700 800 दिसाक. आनी अद्या दिसाक येयलो जाल्यार 400 आनी फकत निमण्या वखदार येयलो जाल्यार 200. भाव भयणीनो, ही कोबलात आयज पासून जाता. आनी हे सगलो वावर कित्याक आमचो समाज वयर काडपाक जाय. ह्या समाजाक आमी नवें रूप दिवपाक जाय, उदारगत जावपाक जाय. आमी बेश्टे येयले आनी आसात तशेंच गेले हें जायना. जो वावर आमकां दिला तो करूंक जाय. तर भाव भयणीनो, देवाक आर्गां दिवया. जांकां आमकां कोणाक जॉब्स आसात वेगवेगळे तरेचे, कितले जोडटा तें गरजेचें न्हू. कोण व्हडलो समाजान बडे आमी रोखडे सॅलरी पळयता, कितले जोडटा. जो कोण चड जोडटा तो व्हडलो आनी जो कोण थोडे जोडटा तो धाकटो. सारकें न्हू? सारकी गजाल न्हू? चड जोडटा तो व्हडलो, थोडें जोडटा तो धाकटो. भाव भयणीनो, कोण कितलें जोडटा हें गरजेचें न्हू, पूण समाजान आमकां जो वावर दिल्लो आसा, ही मांडावळ सांबाळूंक आमकां वावर दिला, तो तूं कितल्या नेटान, कितले आपुरबायेन आनी कितलें डेडिकेशन घेवन करता. तातूंत म्हणूंक जाता तूं व्हडलो काय धाकटो. हे पासत ह्या संवसारान पयलीं ती निमाणी जातली आनी निमाणी ती पयलीं जातली. ह्या उतरांनी आयचें शुभ वर्तमान सोंपलां. भाव भयणीनो, आमकां समाजान जरी तर हो वावर आसा, हो वावर आमच्या भावार्थाचो वावर फिरगोजेन तावन सुरू जाता. फिरगोजेन वावर करता पादविगार, पादकूर, साकिस्तांव आनी थोडीं जाणां जो वावर करतात तीं. जाल्यार पवित्र सभा आमकां सयेक दिता हे लिडरशीप क्वॉलिटीज आमच्यो बिल्ड अप करपाक. आमी समाजान भायर वचून हो समाज नवसरूंक आमची तयारी जायते भाशेन पवित्र सभा करता. आकारणेची शिबिरां कितलींच जातात. लिटर्जी आतां सद्याक सेवाधर्मीक शिबिरां आसात. ले एपोस्टलेट काय बरीं शिबिरां घडोवन हाडटा आमचे लौकीक भाव भयणां खातीर. तरणाट्यांक शिबिरां जातात. आमच्या भुरग्यांक ऑल्टसवजांक सुमानाक एक पावटी जाता, दोतोन जाता. हें सगलें करपाक भाव भयणीनो, ही जबाबदारी घेवपाक तुमची गरज. तुमी करतात हें सगलें. आनी तुमचो वावर जरी तर बरो जालो जाल्यार हो समाज बरो जातलो. तशेंच जो वावर आमकां समाजान आसा, राजकारणान आसा, जावं एक MLA जावन, सरपंच जावन, पंच जावन, पंचायतीचो वावर आसा, ले एपोस्टलेट तुमचो तो. तुमी जरी तर बरीं मनशां जावन हो वावर बरे भाशेन करतात जाल्यार बरीं मनशां आनी बरो समाज आमकां मेळटा. पूण जरी तर लौकिकां जीं ह्या वावरान आसात, त्या पोजिशनाचेर आसात, भ्रश्टाचारान सांपडलीं आनी भ्रश्टाचारान फकत आपणाचीच आशा घेवन मुखार सरलीं जाल्यार मांडावळ पिड्यार. आयज मांडावळ पिड्यार जाल्ली आसा. आनी ह्या पासत जायते पावटी ह्या वस्तूंनी जूंय आमची लौकीक भाव भयणां वावर करूंक जाय आसलीं आमकां भितर पडचें पडटा, याज्ञिकांक भितर पडचें पडटा. म्हजें काम न्हय तें, पूण भितर पडचें पडटा. कित्याक आमचीं लौकीक भाव भयणां आपल्या वावरान चुकलेलीं आसात. करूंक जाय तें करनात, सगलीं हात धुवन कुशीन सरतात. पर्यावरणान कितें वायट जाता कोण उलोवपाक सोदना, पळोवपाक सोदना. भ्रश्टाचार चल्लेलो आसा कोण जाप काडूंक सोदिना, भिवन रावतात. हें सगळे तरेचें वायट जें आसा तातूंत पयस रावतात. आनी जे कोण वायट करतात तांकां करीत रावपाक दितात आनी जाय तें उलोवपाक दितात. आनी ह्या पासत आयच्या समाजान, आयच्या आमच्या प्रशासन, हे जे मुखेल मुद्दे आसात आमच्या समाजाक सतायतात ते लडूस कुशीन दवरपाक आनी आमचें एटेन्शन काडपाक धर्मभेद वयर काडलेलो आसा. आनी आमकां शिकयलां की धर्म राखपाक जाय, एक एकल्यान आपलो धर्म राखपाक जाय.
भाव भयणीनो, लौकिकांक कशें आमचें आपोवणें समजून घेवया. आमकां जरी तर आपयल्यान जाल्यार आमकां सगल्यांक ह्या वावरान जी मजुरी आसा ती मेळटलीच. पन्याळ सोंपयता आसतना ते वस्तुरेचो उगडास येता. फ्रांसाच्या देसान एक कुड्डी वस्तुरी आसली खंय, आनी ही कुड्डी वस्तुरी पादविगाराशी गेली आनी पादविगाराक सांगलें, पादविगार म्हाका बायबल दी. आनी पादविगार खंय अजाप जालो, कुड्डी आनी बायबल कसो वाचतली. तरी पूण पादविगारान काडलो आनी बायबल दिलो. आनी तेन्ना मागीर तिणें म्हणलें, पादविगार एक रेड पेन घे आनी जॉन 3:16 हें म्हाका मातशें मार्क करून दी. जॉन 3:16 कितें आसा? देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत दिलो, आनी हो पूत आमकां सोडवण दिता. हें बरयल्लें आसा, तें अंडरलायन करून घेतलें. पवित्र पुस्तक घेतली खंय आनी इस्कॉलाचे गेटीर वचून उबी रावली. आनी सगळीं जाणां ती कुड्डी म्हूण. आनी भुरगीं जीं भायर सोदतालीं तांकां सांगलें, बाय म्हाका मातशें वाचून दाखय हें, बाब म्हाका मातशें वाचून दाखय, खंयचें वाचून दाखय, मार्क केल्लें आसा तें वाचून दाखय. आनी सगळीं भुरगीं जीं भायर सरतालीं तीं फकत एकूच वड वाचतालीं, जॉन 3:16. आपणा पासत न्हू, पूण एक कुड्डे वस्तुरे पासत. आनी म्हणटात हो सादो वावर करून एक वड वाचून 13 जाण थंयसरले पाद्री जाले. 13 जाण तरणाटे जे गेटींतल्यान सावन भायर सरताले आनी ही वड तिका वाचून दाखयताले, तातूंतले 13 जाण पाद्री जाले. व्हडलो वावर, सादो वावर, सादोसो वावर, पूण रिजल्ट व्हडलो. आमी आयज वेगवेगळे तरेचो वावर करता. जायतें करपाक जाता, जायत्यांनी केलां आदीं आनी आतां बंद केलां. जायत्या जाणांक खबर आसा म्हज्यान हें करपाक जाता, पूण कांय कारणाक लागून, कोणाच्या रागाक लागून, कोणें हें म्हणलें तें म्हणलें, कोण हें म्हणटलो कोण तें म्हणटलो, ह्या पासत करिनासतना रावतात. आतां आमची PPCचें बीन रिकॉन्स्टिट्यूशन जाता. नवी एलिसांवान जातली आमचे तुमचे मदले PPCचे वांगडी विचून काडपाक. कितलीं जाणां मुखार येतलीं, कितलीं जाणां तयार आसात तुमचें आपोवणें जियोवपाक. तें आतां मागीर एलिसांवां जाल्या उपरांत कळटलें. मागात तुमचेच पासत की हें बोड आनी हें मोन आमकां दी म्हूण हें आपोवणें देवाचें मानून घेवंक आनी देवाच्या मळ्यान वावर करूंक आनी देवाच्या मळ्यान वावर करून फावो ती मजुरी घेवन स्वर्गा राज्यान आमी भितर सरूंक. सतमंत देवा, सुरपविदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभवलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंस पिलाकाल ताणें कोश्ट सुसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सुरपविदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांचेन मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भक्षणी, कुडीचें जिवनपण, सासणेचें जिवीत. आमेन. आमची थोडीशी मागणी आतां विस्वासान भावार्थान देवा मुखार दवरुया. पवित्र सोबेच्या फुडाऱ्यांनी, आमच्या बाप साहेबान, बिस्पांनी आनी याज्ञिकांनी लौकीक भावा भयणीक ताचे आपोवणें जिवूंक आनी जेजूच्या मिसावांक उर्मेन कांद मारूंक उज्जेवण दिवंक म्हूण बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, दयाळ बापा, ही मागणी आय. आमची क्रिस्ती भावा भयणी जी राजकारणांत मिसळ जालोली आसात, तांणी समाजाक नव सोरूंक वावुरतना जेजून शिकयलोली सेवेची, नितीची आनी स्वताची शिकोवण सांबाळल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया.
दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय दयाळ बापा ही मागणी आय दर एका लौकीक भावा भयणीक जेजूक पोरगोटपाची खेरीत जबाबदारी आसा ती आमी मानून घेवंक आनी सगळ्या वेळार आनी सगळे सुवातेर जेजूचे बरे खोबरेचे पोरगोटणार आमी जावं म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय दयाळ बापा ही मागणी आय. आमच्या गोंय दामावच्या महादोमप्रांतान समाजीक मोलार शिक्षणीक मोलार राजकीय मोलार आनी पर्यावरण सांबाळूंक जायतीं लौकीक भावा भयणी नेटान वावुरतात. तांकां कुरपेन बोर आनी काळजीदार कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय दयाळ बापा ही मागणी आय. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. सर्गीच्या मोगाळ बापा तूं आमकां तुज्या वावरान मिसळ करताय आनी तुजें राज ह्या संवसारान बांदून हाडूंक तुवें आमकां आपोवणें दिलां. आतांच तुजे मुखार दवरल्या ती मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी तुज्या राजाचें बांदपी आमकां कोर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. C24, page 38. C24. मनशाच्या भावाला म्हज्या भावा भयणींनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या बापा तुजे परजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रोगताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितलोय म्हूण आमी भावार्थान सत मानता. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फोड आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कोनवाळेन तुवें मनशा कुळाचो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सडवंडार करून धाडलोय. जें जेजू सवें तुका मानतालें तेंच आमचेय सवें तुका मानूंक पातोक मात सोडून हेर सगळ्यान आमचे गतीन जिवंक तुवें ताका पाठयलोय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कृपेची देणी ओगडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाडून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता.
Santo Sorvespor tu, Sorgani Sonsa, Vola Tuja Vojbova, Usorgi, Ducha Zoi Zoi, Sorvesporaci Navi, Eta Taka Zoi, Usorgi, Ducha Zoi Zoi. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी तेच पुरीच्या वणजातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाभारताचो गुट पोर गुटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदता बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुर पदवेदार बापा सुरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना लौकीक भावार्थी आमी इल्लोसो वेळ ओगीच रावात आनी तुमी जितलें बरें काम करतात लौकिकांक कशी तांचो उगडास करात देवाक आर्गां दियात आनी आमच्या लौकिकांचो सगळो बरो वावर बापाक उबारून जेजून शिकयलें प्रार्थन बाराबर म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुट्टय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिवे संसाराचे पाप काटले आमची कपकोर देवाचे शिवे संसाराचे पाप काटले आमची कपकोर देवाचे शिवे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Gesù moja kirkol mozorno Monsham zalyar nakchimi tu zikli Tori tuje karizmo valdole Maka dozo
सोमी म्हणटा हांव बरो गवळी, म्हज्या मेंढरांक हांव वळखतां आनी म्हजी मेंढरां म्हाका वळखतात. प्रार्थुया. सुर्गीच्या बापा, तुज्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बळ दिताय. आमच्या असोकतायेक लागून परतून परतून आमी पडटात तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दोयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणान आमकां मेळटा तो सोडवणीचो फोड आमचे जिणेचे चालीन आमी बोगिसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी बसुया. आयज साद्या काळाचो 25वो आयतार आनी हो आयतार लौकिकां पासत म्हणजे तुमचे पासत, तुमच्या वावरा पासत आनी तुमच्या मणयारपणा पासत भेटयिल्लो आसा. कितें भाशेन आमच्या फिरगोजेन जितलीं लौकिकां आपलो वावर करतात वेगवेगळ्या खात्यांनी, जावं कुमन्यांव दिवपाक, जावं PPCची वांगडी कशीं, जावं दोतोन शिकोवपाक, कॉन्फ्रारीची वांगडी, तशेंच यूथ ऑल्टर सर्वर्स, मागीर आमची लिजन ऑफ मॅरी, विडोज एसोसिएशन, सेंट विन्सेंट द पॉल सोसायटी आनीक फ्रांसिस्कन थर्ड ऑर्डर, ही सगळीं लौकिकां हो वावर आपलो करतात. आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या वावराचेर देवान आशिर्वाद घालूं आनी आनिकूय बरो वावर करपाक तुमकां देवान भरपूर कृपा आनी बरी भलायकी दिवं. आनी जी कोण आजून खंयच्याय असल्या एसोसिएशनांनी नात लौकिकां कशी, असो एक घेवचो. आयच्या दिसा खेरीत भाशेन एक तरी खंयच्याय एक आमच्या इगोर्जेच्या ह्या खात्यांनी भितर सरून तुमचो वावर आमचे पवित्र सभे पासत दिवपाक हो असो एक तुमी घेवचो. गेल्ल्या आयताराचें दान जालें 19,630 रुपया. कॉपेलान दाबोली कॉपेलान 1,090 रुपया. सगळे मेळून 20,720 रुपया. फुडलो आयतार 26वो आयतार समाजीक प्रेशिताये पासत भेटयिल्लो आयतार, सोशल अपॉस्टलेट. तशेंच बाळका जेजूच्या सान तेरेजाची दोबाजीक परब त्या दिसा. पयले मीस 6:30 वाजता लिटल फ्लावर ऑफ सेंट ट्रिजा समुदाय बिहायंड NSD. 8 वाजता दुसरे मीस मांडावळ करूंक सेंट पॉल समुदाय वालीस सायड आल्त दाबोली. तिसरे मीस 9:30 वाजता भुरग्यांचें आनी त्या उपरांत दोतोन. भोव पवित्र संस्काराची बोजोण ह्या दिसांनी सायबिणीची भेट आसा देखून आमी सांजेची आसा ती बंद करून फकत सकाळींच दवरलेली आसा. बुधवाराक सकाळीं 6:30 वाजता आनी शुक्राराक 6:30 वाजता, त्या उपरांत मीस. फकत पयल्या शुक्राराक मातशें चोत्राय धरची. ह्या येता त्या पयल्या शुक्राराक म्हणजे 6 तारखेर आमी सांजेर 7 वाजता ही भोव पवित्र संस्काराची बोजवण करतले. हांव खेरीत भाशेन ही परिशोध बिस्पाची जी रोमा शारांत सुरू जावपाची आसा तांचे पासत मागूंक. सोनवारा दीस सांजेर 6 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस आनी दाबोलीं कॉपेलान 6:30 वाजता. ओतुंबराचो म्हयनो, तेरसाचो म्हयनो, दर एका गोराब्यान आमी तेरसाचें मागणें करचें. तशेंच आमची फिरगोजेची तरणाटीं तुमच्या समुदायांनी जे खुरीस आसात तांचे लागीं येवन तुमचे बराबर तेर्स करपाक सोदतात. दर एक दिसाक एक समुदायान ही आमची तरणाटीं वेतली. तुमी तांचे बराबर हो तेर्स करूंक एकठांय जावचीं तुमच्या गोराब्यांनी. तशेंच तुमच्या समुदायांनी तेर्साच्या मागण्या वरवीं भाव भयणीनो आमी हें हात्यार कशें घेवन आयची जी परिस्थिती आसा ताचेर झुजूंक आनी जैत व्हरूंक आमकां आदार जातलोच. तशेंच सीजन फॉर क्रिएशन सुरू जाल्लो आसा सप्टेंबराच्या म्हयन्यान आनी ओतुंबराच्या पयल्या सुमानान तो आमी खेरीत भाशेन वीक फॉर सीजन ऑफ क्रिएशन म्हणून मनयतले. आमचे फिरगोजेन आमची तरणाटीं पेट ब्लेसींग हें घडोवन हाडटात. डायसिजन कमिशन फॉर इकॉलॉजी हांचे बरोबर हें पेट ब्लेसींग जातलें 4 तारखेर सांजेर 4 वाजता. तुमच्यो मनजाती ज्यो आसात तांकां आशिर्वादाची एक सर्टिफिकेटूय मेळटली. रेजिस्ट्रेशन फॉर्म्स आमची तरणाटीं आमचे कम्युनिटी ग्रुप्स आसात तांचेर घालतलीं. तुमची मनजातीक तुमी रेजिस्टर करची. खेरीत मिसा 30 तारखेर सकाळीं 7 वाजता एल्विरा द सिल्वा हिच्या ओतम्याक 3ऱ्या वर्साचें मीस. तशेंच त्याच दिसा 8 वाजता जोआना आना मारिया मिरांदा हिच्या 7 दिसांच्या उगडासाचें मीस.
भाव भयणीनो, खेरीत कळवणी सिनड परिशद जो बिस्पांचो जावपाचो आसा तो आतां सुरू जाता. 4 तारखेर तावन 29 ऑक्टोबराचे पयलें सेशन आसा तें जातलें. आख्खें वर्सभर हो परिशद चलतलो. जेन्ना हे आमचे बिस्प तशेंच विचून काडलेले थोडे आनीक प्रतिनिधी बाराबर मेळून वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर जे आमच्या भावार्थाक लागता, आमचे पवित्र सभेक लागता, नवसरणी जावपाक जाय ही जनरल असेंब्लीन जातले. तर तांचे पासत आमी खेरीत मागूंक गरज. आनी खेरीत आशिर्वाद ह्या सिनडाचो आमकां आयज जावन सुरू करतात 25व्या आयताराक जावन मिसाच्या शेवटाक हो खेरीत आशिर्वाद आमी घेतल्या. आमकां ही चीट बरोवन मारियो कार्डिनल ग्रेग, जनरल सेक्रेटरी ऑफ सिनड ऑफ बिशप्स, आमकां उगडास करता 4 वांटे मागण्यांचे. लिसनींग आयकप, एडोरेशन पवित्र भोजवण, इंटरसेशन विनंती आनी थँक्स गिवींग आर्गां दिवप. हे 4य भाग घेवन आमी आमची मागणी आमच्या घोराब्यांनी, आमच्या समुदायांनी आनी आमच्या फिरगोजीन आमी चालूच दवरुया. आनी सगळे क्रिस्ती पवित्र सभे बराबर आमी एक जावया. देखूनच आमची मेन कॉर्डिनेटींग टीम फॉर सिनड जी आसा आमच्या डायसिसाची, तांणी आमकां ही मागणी आनी रिसोर्स मॅटिरियल जो आसा तो कोंकणींतल्यान तशेंच इंग्लिशींतल्यान दोनूय भासांनी धाडलेलो आसा. तातूंत आसा सोलेम ब्लेसिंग टू बी इंटिग्रेटेड एट द एंड ऑफ द मास, an intention to be added in the prayer of the faithful on Sundays, prayer of the faithful that could be used during weekdays, module of rosary तेरसाचे मागणे जे आमच्या घोराब्यांनी आनी ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी वापरूंक जाता तें. आनीक एक मॉड्यूल फॉर युकरिस्टीक एडोरेशन आमचे फिरगोजेन आमी 6 तारखेर पयल्या शुक्राराक सांजेर 7 वाजता तें करतले. जाता ते भाशेन आमी भाग घेवया. ज्या समुदायांनी सायबिणीची भेट आसा तुमी सायबिणीची भेट करता आसतना मागचें. ज्या समुदायांनी सायबिणीची भेट ना तांणी सगल्यांनी हांगासर इगोर्जेन येवन आमी हें युकरिस्टीक एडोरेशन आमच्या ह्या बिस्पां पासत आनी ह्या सिनडा पासत करतल्या. तशेंच दर दिसाक मिसाच्या उपरांत सिनड प्रेयर आज सुमूस सांगते स्पिरितूस हेय मागणी आमकां धाडलेलें आसा. जे आमची सायबिणीची भेट जाता थंयसरूय आमी करूंक जाता. ह्यो सगल्यो वस्तू आमचे कम्युनिटी ग्रुप्स आसात तांचेर आमी हो मॅटिरियल धाडटले, तो तुमी वापरचो. तशेंच मिसावांचो आयतार ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान येता. मिसावांच्या आयताराचे कॅलेंडर्स आनी एनवलप्स आयिल्ले आसा. PPCच्या वांगड्यांक लागीं मागता ते येवन तुमी व्हरचे. सगळीं उबी रावया. खेरीत आशिर्वाद हो परिशदेच्या निमित्तान दोबाचीक आशिर्वाद आमी घेतल्या. दर एका आशिर्वादा फाटल्यान आमचो जबाब व्हडल्यान आमेन जावं दी. भाव भयणीनो, आपणाच्या नांवान एकठांय जातात तेन्ना आपल्या शिसां सांगाता आपूण सदांच आसतलो म्हूण जेजून बासायला. आनीक थोड्या दिसांनी रोमा शारान पाप साहेब फ्रांसीस बिस्पाचे परिशदेचे 16वे सादारण सामान्य सभेची पयली बसकेची उक्तावणी करतलो. पवित्र आत्म्या उदेशी आमचो एकचार थीर जावंक, पूर्ण स्वतान आमी चलूंक, तशेंच परिशदीक सभेन वांटो घेतल्यांक उजवाड मेळूंक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद मागून आमची मनां देवाक उबारुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो भागोयात. देव आमचो बाप जो सोबार पावटी आनी तरेकवार घोडितांनी प्रवाद्यां वरवीं आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो, तो आमकां आनी आख्खे पवित्र सभेक आपल्या उतराक विस्वाशी रावंक आनी आपली खुशी सदां सोदून काडूंक वाट दाखोवं. आमेन. बापाची दयाळाची गिरेस्काय सर्व मनशा कुळाक वांटूंक काळ भरतोच ह्या संवसारान पाठयलेलो पूत तुमकां आपल्या आनी तुमच्या भावा भयणीच्या एकचारान सांबाळूं. देवाचे कुशेक आयती रावून पवित्र सभेच्या जिविताक आनी शुभ वर्तमानाचे परगोटणेक एकचाराची सुबां फळां दिवं. पवित्र आत्मो तुमा समेस्तान आनी खेरीत भाशेन परिशदीक सभेक काळाच्यो खुणा वळखूंक पावूं. आनी सर पदवेदार देवाचो बाप, पूत
आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सगळे सदां काल आसूं. आमेन. वचून यात जेजूची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची ओळख कर. E6, page 18, E6. Jesus.